Welcome back to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 20, Paul speaks with clarity and urgency. Our bodies are not just flesh, they are sacred, bought with a price, filled with the Spirit. You are not your own. You belong to God. भाग्यवंत पावलोचे कोरिंथकारांक पयलें पत्र 20 ओळी 12 ते 20. कुडीचो बेमान आनी तिका फावो तो मान. कोण कोण म्हणत म्हज्यान सगळें करूं येता. होय, पूण सगळेंच म्हज्या आदावाक पडना. सगळें म्हज्यान करूं येता खरें, पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. आनी कोण म्हणत खाण जेवण पोटाक आनी पोट खाणा जेवणाक. होय, पूण ही दोनूय देव नाटाक करतलो. दर एका मनशाची कूड पोजोडपणाक भेटोवपाची न्हय, ती सोम्याक भेटयल्ली आसा. तशेंच सोमी दर एक मनशाचे कुडींत ठिकाण करून ती आपली करून घेता. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी जेजू क्रिस्ताचे सांदे म्हूण नकळोत तुमी. म्हणटोच क्रिस्ताचे सांदे घेवन एके शिंदोळ बायलेचे सांदे म्हज्यान करूं येत ना की ना. जो मनीस एके शिंदोळ बायलेक एकटवता तो तिचे कडेन एकूच कूड जाता म्हूण नकळोत तुमी. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें म्हणलोलें आसा, तीं दोगांय एकूच कूड जातलीं. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटांत जियेतात तीं एकाच जिवान जियेतात. पोजोडपण निबेल सोडून दियात. मनशांक करतात तीं हेर सगळीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पोजोडपण करतात तीं आपलेच कुडीचेर आड पातो करतात. तुमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सोबे ठिकाण करून आसा. तर तुमची कूड ताचें मंदीर आनी तुमी तुमचींच न्हय हें नकळोत तुमी. देवान तुमकां गुलामपणांतलीं सोडयल्यांत आनी तेंय जाल्यार किंमत फारीक करून. म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक मोहिमा दियात. Paul confronts a dangerous mindset. Everything is permissible for me, but he responds, not everything is beneficial. We were not created to be ruled by appetites, but to honor the Lord. The body is not meant for immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Paul reminds us, you are members of Christ. You are joined to Him. You are a temple of the Holy Spirit. And here's the truth that changes everything. You were bought with a price. So glorify God in your body. This is not about shame. It's about sacredness. You are His. Let us pray. Father, thank you for making us your dwelling place. Teach us to live with holy reverence, body, soul, and spirit. Let us not be mastered by anything but your love. We surrender all, for we are not our own. We belong to you. In Jesus' name, amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.